सोमारा सकाळी बागा क्रीक लागसार एक धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला। कांय अनवळख्या मनशांनी कपेलाचे कुलूप फोडून प्रवेश केलो। इतलेच न्हय तर कपेलांत भितर आशिल्लो खुरीस जाग्यावयल्यान काडून तो न्हंयत शेवटून मारलो आनी वेलंकानीची मूर्ती दवरली। हे कृत्य जे कोणे केला ते मुद्दाम जावन केला आसूये म्हूण थळावे सांगतात। ही घडणूक घडना फुडें बागाच्या थळाव्यांनी रोखडेच हणजून पुलिशेक कळीत केलें। पुलिसांनी घडणूक थळार पावून पळोवणी केली। ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या विवेक बत्रा हाका पुलिसांनी अटक केल्ली आसा। मजगतीं दर एकल्यान आयज सादूर रावपाची गरज आसा अशें आमदार मायकल लोबो सांगता। सकाळी 6:10 गांवचो भाव दायदो तो हिंगा येतालो। ताणें पयलें विवेक बातारिया आनी तेचे दोन मनीस आसले तेंच्यांनी असो खुर्साचे ताळे तोडले। सो हे कित्याक तोडला आनी कित्याक लागून हो हिंगासर इंटरफियर जाता प्रॉपर्टीचेर हिंगासर ताणें येवन हिंगासर झाडां लायिल्लीं तुजेर पळय कॅमेरा दाखय अर्जंट ही झाडां ताणें लायिल्लीं दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन ताका कोणाक रायट ना हिंगासर। सो आमी इतलेंच मागता पुलिशेन हेचेर एक्शन ताबडतोब घेवपाची। गेट ओपन जाल्यार म्हाजो एकलो फ्रेंड येयलो तो म्हणले हें जालां रे लॉक ना म्हणलें आमचें हेचें। आज लॉक अमक्यान दोग जाण 3 जाण आसले म्हणून लागले ते लॉक काडला आनी दोरयान भायर मारला। भितर धाकटो आमचो इमा जाल्ली ती काडली आनी भितर दोरयान मारल्या। मागीर हांवें कितें केलें सांगलें बाबा हें जालां रे म्हणून तेका आमकां तेका कांय हे अधिकारच ना आमकां विचारूंक जाय पयलें ताणें। तुका मेवपाचें ना तूं मागीर झगड वचोन ते सिव्हील कोर्टान ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ते हाय कोर्टान तूं झगडोकूच उरतलें। तो मनीस भायर सरचो ना तेजी फॅमिली भायर सरची ना। तुमी सगळ्यांनी स्मार्ट जावपाचें आयज म्हणजे श्रूड रावपाचें आयज गरज आहा। एक्शन घेतली तेका ह्या सेक्शनाचेर अरेस्ट केल्लो आहा। दीस इज द कॉपी of his crime which has already been this thing. He is already arrested under section crime number 107 of 2025 under section 329/4 298 305 read with 3/5 of BNS upon the complaint of the president of the Santpuris Baga. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर।